चल पासे किया वेर फन नेवर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. आर्यन आमकां दाखयतलो गोंय स्वर्ग कित्या खातीर आसा ते. आनी इतलेंच न्हय, हाच्या भितर तुजे दोन फायदे आसा. एक म्हळ्यार तुका भोंवपाक मेळटलें आनी दुसरें म्हळ्यार 6,000 रुपयाचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लायफ हांचे कडल्यान. त्याच्या शिवाय एक मेगा बंपर प्राइज आसतले फक्त तुज्या खातीर आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. ताज्या खातीर एकच कंडिशन म्हळ्यार तुजे मॅक्सिमम SMS आमकां दर दिसा पावपाक जाय. चड SMS धाडटल्याक मेगा बंपर प्राइज जिखपाचे चान्स चड. आसा न्ही इंट्रस्टिंग? तुवें फक्त इतलेंच करपाक जाय. आयच्या आमच्या एपिसोडाच्या शेवटाक हांव तुका एक प्रश्न विचारतलें. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुवें आमकां SMS करून धाडपाक जाय. SMS कसो करपाचो, म्हजो प्रश्न कितें आसतलो हें तुका कळटलें एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना पळयत राव चल पासे किया. ओम मित्राय नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम भास्कराय नमः. सूर्याची किरणां सकाळ जाली हां म्हण अलगद तुज्या डोळ्याक स्पर्श करून उठोवपी किरणां. रातभर थैमान घालून खंय तरी थकून उमेदीन पानार पडिल्ले ते पावसाचे थेंबे. जगाकडे एकटक पळयत आतां हांवें कितें करप हो विचार करपी ते पानावेले क्यूटशे चकचकीत पावसाचे थेंबे. रातभर पावसाचो अचूक मारो झेलून तरी तुका ना थकता ना बेजारता तुका उमेदीन गूड मॉर्निंग म्हणपी ती सुपारीचीं झाडां. सकाळीं पडिल्ले केन्ना म्हाका पुनायतले हाची वाट पळयत बसपी ते बेडे. ती कुळागरान मदींच फुलपी सुगंधी फुलां. आपलें कामूच तें सकाळ फुलोवपाचें अशें म्हण सुगंध पसरवपी ती फुलां. ह्या सुंदरशा निसर्गाक साजेसो एकूच गोड सूर लावपी तो सुकण्याचो आवाज. आजीच्या काणयेंतलें तें सुंदरशें मातयेचें घर. हय, मड हावस. अशा सगळ्या वातावरणांत फुलपी आयतारची म्हजी सकाळ. आनी कितें जाय? होच तो स्वर्ग आमी सोदतात तो, न्हय? नेत्रावळी, नेतुल्लीम, नेतुल्ले सगळीं नांवां एकूच. नांवां जरी कितलीं बदल्लीं तरी ह्या गांवचो अर्थ एकूच, स्वर्ग. हांव कित्याक म्हणटा हें तुका रोखडेंच कळटलें. पावसान तर हाजो अनुभव चडूच येता. ह्या गांवचे लोक सामके मायेस्त. बारीकसो गांव पूण ह्या गांवाक खुबश्यो गजाली निसर्गान दिल्यात. बरोच पयलींचो स्वयंभू दत्ताचो जागो गुंफेर. 400 वर्सां पयलींचो प्रभुदेसाई हांचो वाडो. हांगची बुडबुड्याची तळी जंय हर हर महादेव म्हळें काय बुडबुडे येतात. त्या शिवाय हांगचे लागींच आशिल्ले 2 धबधबे, एक सावरी जाल्यार दुसरो मैनापी. त्या शिवाय आमी जे मातयेच्या घरान रावल्यात ते स्पायस प्लांटेशन. तांचेकर हांगचे मड हावसीस. अंतरिक्ष शांतिः पृथिवी शांतिः आप शांतिः वनस्पतय शांतिः शांतिदेव शांतिदेहि सा मां शांतिरेधिः. पावसात तुका दिता पैसो, पैसो जालो खोटो, पावस आयलो मोठो. पावसाक फटयताले, पावसाक आफयताले. कितली मजा येताली न्ही ल्हानपणाक ह्या पावसान खेळपाक. आत्ता काय खेळा पयलीं हांगासर पावस पडून गेला. बट इट्स सो ब्युटिफुल यार. सद्या मदर नेचर तांचीकर फार्म हाऊस नेत्रावळी हांगासर हांव आसा.
आनी तुका काल सांगिल्लें पळय हांवें मड हावसीस थंय कितलींशींच झाडां हांवें अशीं पळयलीं जी फळां हांवें केन्नाच पळोवनाशिल्लीं. सद्या हांगासर आमचे तांचेकर बाब आसात, ताणें तें डेवलप केलां. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की ही स्पायस प्लांटेशन झाडां आसा पळय ती कसली. आमी हांगा सुपारी नारळा बरोबर स्पायसाचें प्रोडक्शन घेतात. तातूंत भितर आमी व्हॅनिला, जायफळ, मिरी, दालचिनी, मिरची हे जवळ 5 प्रकारचे मसाल्याचे प्रोडक्शन कमर्शियल लेवलाचेर घेतात. अच्छा, पूण हांगासर आनीकूय खुबशीं हांवें फळां पळयलीं बारीकशीं, म्हाका खबर ना. आमी जर रावताले न्ही मड हावसीस आशिल्ले न्हय थंय, तर ती कसली फळां? आमी हें स्पायस प्रोडक्शन जे आसा तें कमर्शियल लेवलाचेर, पूण आमी एक्सपेरिमेंटा खातीर थोडी झाडां लायिल्ली आसा. जशी हांगा फीग आसा, फीग म्हणजे आमचे अंजीर, त्याची झाडां आसा आमचे कडेन. मागीर कोको घेता आमी, कोको मिन्स तेजे पासून चॉकलेट तयार करतात, त्याची झाडां आसात. कॉफीची आसात झाडां. अच्छा, ही थोडी फक्त एक्सपेरिमेंटा खातीर लायिल्ली, पूण ते आमी होम युजा खातीर आमी यूज करतात. होम यूज म्हणजे तुमकां घरान रांदपा खातीर? घरान रांदपा खातीर आणि जे गेस्ट हांगा विजीट करतात तेंच्या खातीर. म्हाका सांगात, हांगासर म्हणजे आमी म्हणटात की गंजन सामकें उपयुक्त आसता, म्हणजे जर बरो ना जालो जाल्यार अशें आनी कितें वैद्यकीय हें आसात? हय, आमच्या आयुर्वेदाक वापरपाक मेळटा अशी खुबशे झाडां आसा ती हांगा जंगलान खूबच मेळटा. आमी लायिल्ली आसा थोडी. अच्छा, अशें गंजन आसा, मागीर परिपाठक म्हणून आसा, अच्छा, सर्पगंधा म्हणून आसा. ही जी 3-4 प्रकारची जी आयुर्वेदीक हेतूंत भितर भरपूर इम्पॉर्टंट आसा ती आमी लायिल्ली आसा. अच्छा, तुमकां मड हावसीस करपाचो कल्पना कशी आयली? कल्पना आयली म्हणजे आतां वचत थंय सिमेंट कॉन्क्रीटचे बिल्डिंग्स, तुमकां जर खरेंच नेचराक तुमी म्हणले तशें मदर नेचर ते जर जाय तुमकां जाल्यार तो फील दिवपाक जाय. मड हावसीस असले शिवाय तो फील येवचो ना. हय, खंय तरी दिसता की आमी पयलींचे आमचे ट्रेडिशन जपपाक जाय, ते नश्ट वचत चल्ला न्हय. म्हाका सांगात, हांगा नेत्रावळी आमी स्वर्ग म्हणटात न्हय, तर हो स्वर्ग कित्याक? नेत्रावळी स्वर्ग कित्याक? नेत्रावळी एक भाग आसा अजून सगळ्या बाजूच्या पोल्युशनाच्यान अजून इफेक्ट जाल्लो ना. हांगा जंगलां आसात, बरी डीप जंगल्स, दाट जंगलां आसात. हांगा प्लांटेशन्स आसा बरी बरी. मागीर हांगा वॉटरफॉल्स आसा, ब्युटिफूल वॉटरफॉल्स. ओके. आनी तेच्या बरोबर हांगा देवळां आसा, बरी देवळां. जशें तांचेकर बाबान सांगलें पळय की हांगासर वॉटरफॉल आसात, बुडबुडतळी आसा आनी कितलींशींच देवळां आसात. आमी मुद्दम थंय वचून पळोवया एक एक. चल पळोवया मरे, पासेक या. तांशीकर स्पायस प्लांटेशन पळोवपा सारकें आसा. हांगा तरेकवार मसाल्याची तशेंच कॉफी बीन्स हाची झाडां आसात. हांगासर सगळे स्पॉट्स दाखोवपा खातीर गायड मेळटात. उदळ हांवें सांगले भशेन हे व्हॅनिलाचे प्लांट, हे आमी सुपारीच्या झाडार प्लांट करतात. हेच्या पासून तुमकां नॅचरल व्हॅनिलिन फ्लेवर मेळटा. मोस्टली आयस्क्रिमान जो मेळटा तो आर्टिफिशियल फ्लेवर, सिंथेटीक किंवा केमिकल वापरून केल्लो, पूण हेतूंतल्यान आसा ते तुमकां नॅचरल व्हॅनिलिन फ्लेवर मेळटा. हे दुसरे प्रकारचे स्पायस नटमेग किंवा जायफळ म्हणटा ताका आमच्या कोंकणीन. सो जायफळ एक परत इम्पॉर्टंट स्पायस आमच्या मसाल्या भितर, आनी हेजो मेडिसिनल यूजय खूब आसा. हेतूं भितर एक इंट्रस्टिंग थिंग मिन्स हेजे 3 प्रकारची झाडां आसतात, मेल, फिमेल आनी बायसेक्शुअल. सो फळं जी येता ती फक्त फिमेल झाडां पासून येता, पूण बायसेक्शुअल आनी मेल झाड ऑल्सो तितलेच इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक ताका लागून आमकां फिमेल झाडां पासून फळ मेळटा. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पायस आनी व्हेरी प्रॉफिटेबल स्पायस आसा. हे एक आनी प्रकारचे स्पायस दालचिनी. दालचिनी पासून आमकां 2 प्रकारची मसाल्याचे पीक मेळटा. एक दालचिनी जी आसा ती झाडाची साल, आनी दुसरी आसा पानां ती तमालपत्र म्हणटा ताका आमी, जी पुलावान बी यूज करतात. ही कॉफी आमी आमचे फार्मान कमर्शियल प्लांटेशन न्ही, आमचे एक 4-5 प्रकारची 4-5 फक्त झाडां आसा हांगा. आनी हांगा ती प्रोसेसिंगय करता, आनी जे गेस्ट हांगा येता आमच्या फार्माक विजीट करपाक तेंच्या खातीर आमी सर्व करता, आनी आमी आमची ओन कॉफी यूज करता पिवपा खातीर. ह्या तांचेकर फार्म हावसान तूं रावत जाल्यार तुका एकदम सवाय भितर कॉटेजीस मेळटात. त्या शिवाय तुका जाय तसलें जेवण हांगासर एकदम ट्रेडिशनल स्टायलीन घेवपाक मेळटा. मातयेचीं आयदनां, लाकडाचे बांकडे आनी बरी चुट्टांनी बांदिल्ली खोपी. आडसराचें उदक, गंजनाचें उदक, गांवठी केळी, पेरू, काजू बियो,
तुका हाजो मदीं मदीं आस्वाद घेवपाक मेळटा. हे मिरी हे चडशे आमच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. मिरी एक इम्पॉर्टंट स्पायस. आमी मिरेक सगळ्या स्पायसा भितर किंग ऑफ स्पायसीस म्हणटा, कित्याक मिरीचो उपयोग हो चडांत चड सगळ्या आमच्या फुडा भितर जाता आनी ताका मेडिसिनल व्हॅल्यूय बरो आसा. तर हांगा आमी मिरीचे 3 प्रकार करतात, ग्रीन, ब्लॅक आनी व्हायट. फक्त ती तिनूय प्रकारची जी मिरी आसा ते एकाच झाडा पासून तयार जाता, फक्त डिफरंट टायप ऑफ प्रोसेसींग करून. कित्याक आमकां धवी मिरी जी आसा, व्हायट पेपर, ताका रेट जो आसा तो जवळ जवळ डबल मेळटा. सो आमी तिनूय प्रकारची वेगळी वेगळी मिरी करता प्रोसेसींग करून. गोंयान खंय वचत जाल्यार देवूळ आनी देवळा मुखार तळी हें सामकें पळोवपाक मेळटा. मागीर तें मंगेशी जावं, रामनाथी जावं, सप्तकोटेश्वर देवूळ जावं किंवा हें नेतुर्लेचें गोपीनाथ मंदिर. कृष्णाच्या डोळ्यांत राधेची आस आनी श्रींगरान फुल्ला चवर ह्या बुडबुड्याची रास. सद्या हांव हांगासर नेतुर्ले गांवांत फामाद बुडबुड्याच्या तळेर उबो आसा. आनी हांगासर तूं पळयत जाल्यार भरपूर बुडबुडे येतात, पूण तुवें एकूच वाक्य म्हणचें पडटा. हांगाचे लोकल लोक आसात पळय तातूंत बिलीव करतात. हर हर महादेव, हर हर महादेव. पळयला कितले बुडबुडे आयले ते. बुडबुडतळेर बुडबुडे कशे येतात हें अजुनूय सायंटिफिकली प्रूव जाल्लें ना, तरी ते सावंड व्हायब्रेशनाक लागून आसूं येता अशें म्हाका दिसता. आयज म्हज्या दिसाची सुरवात एकदम मस्त जाली. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या बरोबर आसात आयज दोंगर, झाडां, पेडां आनी ही बुडबुड्याची तळी. म्हाका पळोवपाक जाय हे बुडबुडे खंयच्यान येतात ते ह्या तळयेंतल्यान. Really a very good time. म्हाका भितर बुडबुडे खंयच्यान येता ते मेळूंक ना, बट ताच्या निमतान म्हाका पळोवपाक मेळ्ळे. सो आय एम व्हेरी हॅपी. हांगासर गोंयचे लोक कमीच पूण भायले फॉरेनर्स चड दिश्टी पडटात. ते रिसर्च करपाक येतात अशें हांवें आयकलां.